आमकां आतां उत्तर दी म्हाका. तुम्ही 1 तारखेर परमिशन दिना. तुम्ही 1 तारखेर ऑर्डर इश्यू केल्ली. जे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आसा खंयचे पॉलिटिकल पार्टीचे जे कितें बॅनर होल्डिंग आसा ती काडून उडोवपाचे. आज आमी प्रश्न करपा आयल्या की हे जे आज बीजेपीन जे आज गोंयभर लायल्या हेका परमिशन आसा काय ना. See, as per Chief Engineer, it is very clear yesterday also night that all the boards, irrespective of which party it is, we are supposed to remove it. So now today morning we were, because of the honorable minister, he has come. मिनिस्टर तुम्ही ऑर्डर काढली फॉलो करा. तू ऑर्डर काढली फॉलो कर. मिनिस्टर नका तू ऑर्डर काढली फॉलो कर. Listen, उलोवपा तर दिव आणि किती. So morning my engineer called me, say I was at certain place to see that power situation in Goa is good, proper. Whatever it is, he's our minister, right or wrong. Which party we don't care, but he is a minister, so we are given a certain responsibility to see that power situation in the state. Power situation विचारला मी. But our already power situation चालला. Listen, I answer करपाक उलोवपा दी बरं बाबा. आम्ही उलय तेच्यान उलय. पॉवर किती असतो आमकां खबर आसा. Listen. आम्ही विचारला ते सांगरे ऑर्डर सांगता तेका. वरड पळय. तुम्ही ऑफिशियली ऑर्डर काढला ती फॉलो बोर्ड काढपाचे रिस्पेक्टिव्ह. कित्याक काढला. त्याची सांगता यू विल रिमूव्ह इट. आता काढला आम्ही म्हणल्यार तुम्ही whichever parties गालीत रावतले बोर्ड आम्ही पॉवर सिच्युएशन सोडून बोर्ड काढीत रावपाचे. कित्याक काढली ऑर्डर कित्याक काढली. काढताना हांव स्पेसिफिक हेका लागून आयला की जेन्ना तुम्ही 1 तारखेर जेन्ना ही ऑर्डर इश्यू केल्ली तुमच्या ऑर्डरी प्रमाणे म्हणटा सरान सायन केल्ली आसा. सर म्हणटा आपल्या तुम्ही प्रश्न करू नाका. म्हाका खबर ना तो खुर्चेर कित्याक बसला म्हणून. हे बेजबाबदारपणे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरान तुमच्या स्टेटमेंट केल्लो आसा. तुम्ही आपल्या विचार नाका कितें आसते लेखी दिया. म्हाका सांग ही खुर्ची जी आसा पळय ही खुर्ची या खुर्चेर ज्या मनशाक बसता तेका जर आमकां जाप विचारपाचो अधिकार ना. हे मनशाक खुर्चेर कित्याक बसपा जाय हांगा. सर म्हाका 2 मिनटां उलोवनी. सर म्हाका 2 मिनटां आमचे उलोवप सारकी जाल्ला. सर हांव मेमोरंडम घेवन आयल्लो पूण ज्या पद्दतीन चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरा कडल्यान उत्तर मेळ्ळें आमी कितें सांगला हे सिच्युएशन हे आता तयार अशें जाल्लें आसा. तुमचो मयूर बाब हांगा आसा तो विटनेस सांगा कितें जालें तेका. आम्ही बरे भाशेन सांगला तुम्ही ऑर्डर किती दिला ते ऑर्डर फॉलो अप कर म्हणला. आम्ही विचारले परमिशन आसा काय ना. परमिशन असतले म्हणटा तो. म्हणटा आमकां दाखय. एक तर परमिशन दाखय नाल्यार एक तर बोर्ड काढून उडय. तो म्हणटा परमिशन आपल्या तुका कित्याक दाखोवपा जाय. तुम्ही बोर्ड काढून कित्याक काडून. हे जर आमी जर हांगा जाप विचारपा येत प्रश्न करपा येत हे उत्तर चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर कडल्यान एक्सपेक्ट करता आमी. तुका कित्याक दाखोवपा जाय म्हणल्यार आमकां भाशण नाका. तू एक तर ऑर्डर रिवोक कर नाल्यार तू ऑर्डर फॉलो कर. दोन आमी तरी एक. See, instructions from the chief engineer are very clear. Remove all the orders. 3 दिवसांनी आमचे व्हॉलंटियर हाडू. 3 दिवसांनी तुम्ही पॉवर सिच्युएशन जे आसा ते तुम्ही मॅनेज करता बरें आसा. आम्ही व्हॉलंटियर हाडू आमचे आता काढून उडया. आम्ही तुमच्या मदत करता. म्हाका तू एक तर ऑर्डर काढली रिवोक करपा जाय नाल्यार फॉलो करपा जाय. दोन भितर एक. तुम्ही लोकांक फटवू शकना. तुम्हीच ऑर्डर काढता. तुम्हीच सरकाराक मदत करता. लोकांक फटवू शकपा ना. सरकाराक बीजेपी ट्रीटमेंट पिशी करता तुम्ही सदांच पिशी करपाचे. हे कितें म्हणल्यार आमी लोकांनी फॉलो करपाचो. हांव तेच म्हणटा सर हे ऑथरायज परमिशन दाखय म्हाका. परमिशन दाखय. एक मिनिट परमिशन आसा सर. परमिशन स्टेटमेंट करता हो. तुम्ही कोणाक खुश करपा स्टेटमेंट करता. परमिशन तुम्ही चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर परमिशन आसा आता दाखयात. आमकां परमिशन डॉक्युमेंट दाखय. तुम्ही असे डिमांड करू अधिकार आसा. आम्ही खुर्चे विचारता. आम्ही या खुर्चे विचारता तुमकां विचारना. लोकशाही जगतात कळली. आम्ही खुर्चे विचारता तुमकां पर्सनली विचारता. तुम्ही मानात आम्ही मानपाना. पळय एक अशीच इन्फॉर्मेशन हातून एक ऑर्डर काढलेली सीएमान. दयानंद बांदोडकरांचें नाव पगळयलें आनी मुख्यमंत्र्यान नाव घातलेलें. आदले दिसा ऑर्डर काडून दुसऱ्या दिसा रिवोक केल्या. त्या पद्दतीन तरी करा. कित्याक हो सरकार हेच करपाक बरें जाणा.
सकाळी एक ऑर्डर काढता सांजो रिवोक करता ही ऑर्डर तुम्ही रिवोक करा तुमच्याकडे जायना आले तुमच्या जो फॉलोअप करपाक जायना मॉनिटरिंग करपाक जायना ऑर्डर कित्याक काडटा बोर्डिंग्स काढा banners काढा लायला एन्फोर्समेंट करपाचे हेना मॉनिटरिंग करपाचो टीम नाला कित्याक काडटा ऑर्डर कित्याक काडटा ऑर्डर तुम्ही सर कोणा तरी खुश करपा स्टेटमेंट करता ऑथराइज परमिशन दाखय परमिशन हा किती चलता ते आता हांगच्यान भायर वता हांव हो इश्यू करना आमी भायर वता आमी एकीने मेमोरंडम आमी रिवोक करता आमी चूक मागता तुमची परमिशन म्हाका दाखय दाखय परमिशन बरं ताका सोल्युशन कितें बोवाळ आयकय सोल्युशन ना तुम्ही कित्याक काढली ऑर्डर कित्याक ऑर्डर काढली ना ना पण ऑर्डर कित्याक काढली ना ना तू ऑर्डर कित्याक काढली ऑर्डर कित्याक काढली सांग म्हाका You speak ना decently. दिसायले तुवें कित्याक परती पयलीं उलयलें तुवें कशें ग्रीव्हन्सेस घेऊन तुमच्याकडे येता सारखे उत्तर पहिले तुम्ही दिवस हेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे तुम्ही जर अशी उत्तरां दिवपाक लागले लोकांक प्रेस करतले तुम्ही अशी उत्तरां दिवपाक लागले लोकांक लोक कोणाकडे वचपाचे ग्रीव्हन्सेस घेऊन अरे ऑथोरायज जाल्यार म्हाका परमिशन दाखय म्हणून सांगले तुमकां तुम्ही सांगता तुमकां परमिशन आपल्या दाखोवपाची गरज ना हें कितें मागीर लेखी दिया आनी तुम्ही 8 दिसांनी अमित शाह वतकीर मागीर काडपाक रावल्या म्हळ्यार तुम्ही बीजेपी आनी काम जनते खातीर डिफरन्सीस कित्या खातीर हे जर तुम्ही ऑर्डर इश्यू केल्ली आसात आम्ही डिमांड करपा आयले आता तुम्ही ते बॅनर्स काढात आणि तुमच्याकडे जर लोक ना आम्ही येता आम्ही आमचे व्हॉलंटियर्स घेऊन येता आम्ही तुमकां मदत करता उत्तर दिया आमकां उत्तर दिया किती पळयता तुम्ही हा काम तरी अरे काम तरी विचारूनी मारता हा कित्याक करता तुम्ही प्रश्न पळयता मारतो मागीर मिटिंगेक वता काय तो पळयता तो मिटिंगेक वयता सांगला पडटलें अशी पोळ काडटा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जर आमी ताका प्रश्न करपा आयले की 1 ऑक्टोबराक तेणें एक ऑर्डर काडलेली एक ऑर्डर इश्यू केल्ली ते ऑर्डरी प्रमाणे तेणें म्हणलेलें की जे अनऑथरायज जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे पोल आसा इलेक्ट्रीक पोल्सांचेर जे बॅनर्स लायल्या ते काडून उडोवपाचे पूण हे आज जे पळय अख्खे गोंयभर अमित शाहचे जे बॅनर सांगूंक लागल्या त्या बाबतींत ताका आज आमी आज मेमोरंडम दिवपा आयल्ले आनी प्रश्न करपा आयल्ले की तुमी जी 1 तारखेक ऑर्डर जी इश्यू केल्ली चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरान ते ऑर्डरी प्रमाणे हे तुमी बॅनर्स काडून उडयात पूण तो कितें काय म्हणल्यार एक तर ताणें फटींगपणां केली आमकां हें सांगून की परमिशन आसा म्हणून आमचे कडेन पूण परमिशन शेवट पर्यंत आमकां दाखयलें ना आनी आतां जर जाप विचारत पुलिसांक हाडून तो आतां ताणें पळ काडून तो आतां मिटींग आसा म्हणून सांगून धांवला हे आज आमचे ऑफिसर म्हणल्यार ज्या पद्दतीन हे आज कारभार चल्ला एकंदरीत हो बीजेपी खातीर हे बीजेपीचे गुलाम जाल्ल्या भशेन आमचे ऑफिसर वागता गोंय डिपार्टमेंटाचे हो आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर तो अशी फटींगपणां करता तो सांगता परमिशन आसा पूण दाखोवपा तयार ना परमिशन अप्लाय केला म्हणटा पूण परमिशन तेंच्यान अजून इश्यू केल्लें ना आणि आता तो जाप विचारता म्हणून हांगच्यान पळ काडून पळून गेल्लो आसा केन्ना अप्लाय केला ते सांगला तेंकां डिपार्टमेंटान तेंकां परमिशन इश्यू केल्लें ना बेकायदेशीर रित्या हांगा बॅनर्स लायला आमचो एकूच डिमांड नाशिल्लो एक तर तुमी जी 1 तारखेक ऑर्डर इश्यू केल्या ती फॉलो करात आणि सगळ्यांक तुमी पॉलिटिकल पार्टीचे काडून उडयतलेच अमित शहाचे आज काडून उडयात ना जाल्यार ऑर्डर रिवोक करात कित्याक तुमचे कडेन जर फॉलो करपा जायना ती ऑर्डर रिवोक करात पळय रे बाय इन्फॉर्मेशनान एक ऑर्डर काडलेली भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव काडून उडयल्लें आदले दिसा ऑर्डर काडली दुसऱ्या दिसा ती ऑर्डर रिवोक केली सो हो सरकार हेंच करता सो तें कितें मागणी करपाक ती रिवोक करा म्हणून तें पुसून तो आज जाप आमकां दिना आसतना तो आज तो ऑफिसर पळून गेल्लो आयज तुमी तिगूच जाण येयल्या तुमचे आनी फुडें कितें प्लॅन पुलीस आज जी ताणें पुलिसांची मदत जी घेतल्या हांव प्रश्न करपाक सोदता पुलिसान कितके दीस आपयतलो हांगा आज आमी 3 आयल्या फाल्यां आमी वेळ पडला हांगा 300 लोक येतले सो म्हाका तेंच कळपाक जाय की तो एक तर ताणें ती ऑर्डर रिवोक करची नाल्यार आज रातोरात ताणें ते सगळे गोंयभर जे बॅनर बेकायदेशीर रित्या लायल्या ते काडून उडोवचे
फाल्यां परत येवचें परत तुम्ही केन्ना येतले समज काडीन जाल्यार फाल्यां नाही ना, आम्ही आमगे फॉलोअप चालू आसा जर काडिना आम्ही फाल्यां येतले हांगा परत आमची टीम हांगा सांगून फॉलोअप येता. करतली सगळी टोटल. एक सांग त्याने सांगला परमिशन दिला केन्ना अप्लाय केला ते कितें सांग अरे बाबा आम्हीच परमिशन दिला न्ही बरें नो प्रॉब्लेम आनी प्रोसेसिंग म्हण कितें आसता न्ही तें बरं खंयच्या डिपार्टमेंटाक परमिशन मला प्रोसेसिंग असता ते डॉक्युमेंटेशन असता डॉक्युमेंटेशन आमकां दाखया मरे कांय जावंक तयार ना आनी तिथे ऑर्डर काडली न्ही तेजे फॉलो कर एक्ट कर मॉनिटर कर नाल्यार रिवॉक कर मरे मागीर तुझा भाऊ डिफरन्सीचे सगळे पार्टी तुका हांगा राजकारण करपाक गरज ना तूं कोण बीजेपीचे एजंट तेंच्यांनी अर्ज सगळं केला पार्टी म्हणून एक. तेंच्यांनी सांगलेले अर्ज केला म्हणटात ते तुझ्या खुर्चेर बसले ते एक्ट कर दोन गोष्टी मॉनिटरिंग कर आसा. अर्ज करप एक गोष्ट आणि परमिशन दिवप एक गोष्ट अर्ज केले आणि अर्ज केला तोही तेंच्यांनी आमकां दाखोवना हे जर परमिशन नासतना डिपार्टमेंटान आणि अशा पद्दतीन तो आतां वागता जशें की हेणे कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेल्या भशेन ते बॅनर लावपाक अशा पद्दतीन तो वागलो आणि जाप करता म्हणून तो ऑफिसांतल्यान पुलिसां हाडून तो पळून गेल्लो आसा. हे आतां एक सामकें एक कळ्ळें असली कितली नाटकां हेंगे भितर चल्ली आसतलें हें आतां एक बारीकशें आतां कळ्ळें आसतलें अशें सगळें कितें चालू आसा हेंगेलें हेंकां कोण विचारपाक ना एक मंत्री एकदा हुकुमशायेन वखदा ते बरें हे बी हुकुमशाही करपाक पळयतात कितें रे हे परमानंट मरे हांगा हे लोकांक बरी सेवा दिवपाक जाय मरे ट्रान्सपरंट रावपाक जाय मरे कितें चल्लां आमी ओगी रावपा ना जो पर्यंत रिवोक ऑर्डर रिवोक करा तो आमी ओगी रावपा ना फाल्यां येवया रे आमी गाडया रातची गाडया जाल्यार